म्हादय ही फकत सुरवात. गोंयांत येवपी आनीक 12 न्हंयो घुंवडावपाचो कर्नाटकाचो डाव. उदका धोरण चालीक लावपा विशीं कांयच पडून गेल्लें ना सरकाराक, म्हणटा राजेंद्र केरकार. नाफ्तान भरिल्ली बोट दर्यांतल्यान भायर काडपा खातीर सरकाराची आनीक एक तारीख. नाफ्ताच्या घोटाळ्यांत मुख्यमंत्र्याचो हात. कोणाक तरी वाटावपाचें चल्लां काम. रोहन खंवटेन उडयले मुख्यमंत्र्याचेर आरोपांचे बॉम्बगुळे. मडगांव पालिके बसकेंत जालो दोतोर जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याचो विशय. 14 नगरसेवकांनी सभात्याग करून धरले धरणे. नगराध्यक्ष पदावयल्यान बबिताक काडपा खातीर सुरू जाल्यात हालचाली. वेवसाय स्टार्टअपा खातीर खोशयेची बातमी. एकाच पाखा खाला सुरू जाले वेवसाय मार्गदर्शन केंद्र. मिवोच्या माध्यमांतल्यान मेळटले कॅबिन, हाय स्पीड इंटरनेट, कॅफे आनी चायल्ड केअर सुविधा. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. म्हादयचो प्रवाह कर्नाटकांत घुंवडायलो जाल्यार गोंयच्या 43% लोकांक पिवपाक उदक मेळचें ना आनी ह्या शिमेवयल्या ह्या राज्यांत गोंयांत व्हांवत येवपी हेर 12 न्हंयो परस्पर घुंवडावन व्हरपाची येवजण आंखल्या. अशें आसले तरी गोंयचे सरकार आनी राजकारण्यांक गोंयचे उदका धोरण चालीक लावपा विशीं कांयच पडून गेल्लें ना अशें म्हादय बचाव अभियानाचो सचीव राजेंद्र केरकार म्हणटा. म्हादयच्या विशयावेल्यान सध्या गोंयचें राजकारण बरेंच तापलां. म्हादयक येवन मेळपी मलप्रभा न्हंय परस्पर घुंवडावन व्हरपाच्या कर्नाटकाचे येवजणेचेर पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान पयलो आवाज काडिल्लो. गोवा 365 ह्या विशयाचेर ताची मुलाखतय घेतिल्ली. गोंयांत जायत्यो न्हंयो आसूनय म्हादय ही गोंया खातीर कित्याक म्हत्वाची हाचेर तो कितें म्हणटा पळयात. आमचे राज्य आसा ते ल्हान राज्य आसा. आमच्या कडेन ज्यो 12 न्हंयो आसा त्या 12 न्हंयां भितर केवळ 2च न्हंयो उरता आमच्यो, मांडवी आनी जुवारी, जेतून आमकां पिवपाचें उदक जें आसा तें कांय प्रमाणात मेळटा. जुवारी जी आसा ती केवळ मडगांव आनी तो परिसर आसा सावथ गोवाचो, दक्षिण गोंयाचो, ताका उदक मेळटा. जास्तीत जास्त 43% गोंयांतल्या लोकांक पिवपाचें उदक दिवपाचें काम एकूच न्हंय करता, ती मांडवी न्हंय. बाकी सगळ्यो न्हंय ज्यो आसा, साळेरी, गालजीबाग, काणकोण पासून सुरवात जाता ते तेरेखोल आनी मागीर कोलवा नदी आसा, हेतून जास्तीत जास्त खारें उदक आसा. पिवपाच्या उदका खातीर कर्नाटका कडेन हावेरी हांगासर धारवाडच्यान लागींचेर बेनिहल्ला नावाची नदी आसा. त्या नदीचे उदक म्हणजे तेचे जे क्षेत्र आसा न्हू, नदीची लांबाय, नदीचे एकंदर जलक्षेत्र आमी पळयले ते 3 पट म्हादयच्या आसा. म्हादय जी आसा ही म्हादय एकदम ल्हान न्हय. जाल्यार कर्नाटकांत ओरिजिनेट जाता तें उदक कर्नाटकान व्हेल्यार प्रॉब्लेम कितें ना. तशें जर ते उदक गेलें जाल्यार सांगता 1 डझन प्रकल्प कर्नाटकान तयार दवरलेले आसा. आमी जर हो कळसा भांडुरा प्रकल्प आसलो जाल्यार आमी तेका विरोध करचे नासले. कर्नाटकान इर्ती, बैलनाला, मरुडहल, पानशिरा, गोंयान येवपी सगळ्यो ज्यो उपन्हंयो आसा जेका ट्रिब्युटरी म्हणटात त्योच वळून व्हरपाचें ठरयलेलें आसा. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी प्रकल्प केल्लो काटला आनी पायणा दूधसागर जे आसा आमचो, जेका खांडेपार न्हंय म्हणटा, त्या खांडेपार न्हंयच्यो 2 उपनदी ज्यो आसा ज्यो अंशी दांडेली टायगर रिझर्वान उगम पावता, त्या न्हंयचें उदक जें आसा तें काळी नदीन व्हरपाचें ठरयलेलें. उदका धोरणाक अजूनय मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्यान डॉक्टर नंदकुमार कामतीन अभियानाच्या वावरांतल्यान आंग काडून घेतिल्लें. उदका धोरण चालीक लावपाची राजकी इच्छाशक्त नाशिल्ल्याचो आरोपय केरकारान केलो. आमच्या सरकारान वॉटर पॉलिसी आसा ती दयानंद मांद्रेकराच्या टायमार तेंच्यांनी ड्राफ्ट तयार केलो आनी तो तेचेर तेंच्यांनी सुचोवण्यो मागल्यो, लोकांची सजेशनां मागली. काही लोकांनी सजेशनां दिली आनी म्हादय बचाव अभियानान विस्तृतपणान सजेशन्स जे आसा तेची डॉक्टर नंदकुमार कामत जे आसा तेंच्यांनी ती सजेशनां तयार केल्ली. हे सरकार वा ह्या सरकाराचें प्रशासन कितले सिरियस आसा ह्या संपूर्ण उदकाच्या प्रश्नाचेर? उदकाच्या प्रश्नाचेर आमचे गोंय सरकार जे आसा, गोंय सरकार म्हणजे दयानंद नार्वेकराच्या वेळार बी प्रयत्न केले, तेंच्यांनी वेगवेगळे स्किम्स बी काडलेले. पूण कशें जाल्लें आसा की स्कीम काडटात, धोरणां आखतात, पूण तेचें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तें करपा खातीर अजिबात प्रयत्न करिनात. आनी कांय कडेन जर प्रयत्न केले जाल्यार तेतूंतल्यान कितले म्हणजे पयशे मेळटाले, कितले फायदो जातालो ते पळोवनूच करता. आनी त्या गोंयांतले जे अधिकारी आसा न्हू तांकां न्हंयांचे, बांयांचे, झऱ्याचे कांयच पडलेलें ना. आनी तांकां आतां अशा प्रकारची सांगपाचें आसा की उदक जें आसा तें फक्त नळांतल्यानच मेळटा आनी नळ जे येता ती भावनाच ना तांकां. नळाक उदक खंयच्यान येता तें पडून गेलें.
म्हादईच्या विशयावेल्यान सुरू आशिल्ल्यो नव्यो घडामोडी आनी ह्या विशयाचेर झुजपाच्या उद्देशान तयार जाल्ले राजकीय संघटनेचेरूय ताणें भाश्य केलें. आयच्या खबरापत्रा उपरांत पळयात आमची खाशेली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मुलाखत. ही मुलाखत यूट्यूब वा फेसबूक पेजीर वचूनय पळोवं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. दोनापावलाच्या दर्यांत आडखून पडिल्ले नुशी नालिनी बोटींतलो नाफ्ता शिफ्ट करपाचें काम फुडें धुकल्ला. ह्या कामा खातीर 2 कंपन्यांनी फुडाकार घेतला. पूण हे काम दोना भितरले खंयचे कंपनीक दिवचे हे विशीं एमपीटीन अजूनय निर्णय घेवंक ना. ह्या कामाचेर लक्ष दवरपा खातीर शिपिंगाच्या डीजीन 5 वांगड्याची समिती नेमल्या. डीजी शिपिंग आणि एमपीटीन ऑपरेशना विशीं निर्णय घेवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या आदी स्पश्ट केलां. पळयात तो कितें म्हणटा तो. We have not finalized, but it is now the DG Shipping and the Government of India, they have taken over it to do that shifting of the naphtha from the Nalini to that. We are monitoring it, we are observing it. They have formed the committee, the 5 people. And CS is in that committee. 3 members of the DG Shipping is there. Also the chairman of the MPT, he is also in there. आम्ही at present जे आसा पळय न्ही MPT म्हटला रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण ते MPT शेवटी थंयसर हाडल्या ती म्हणल्यार MPT and DG Shipping wants to take care. आता प्रोसेस कितले लांब जातलो? कदाचित जर फायनलायज जालो, आता फक्त ते नवीन टॅक्टिक्स कितें वापरता ते पळोवपाक जाय. आतां रिस्क कितें आहा तर फक्त आमकां ते शिपीतून शिप सहज काडूं येता ते नाफ्टा काडप होच भितरलो एक प्रॉब्लेम जावन आसा. तो कसो ना कसो काडप हाजेरूच वेगवेगळ्या टॅक्निक्स कितें वापरप हें चल्लां. टील नाव दॅट नॉट फायनलायज डॅट, म्हणजे काल राती सुद्दां उलयतालो की फायनलायज जावंक ना, पण आज फाल्यां पर्यंत फायनलायज जाता. ह्या कामा विशीं सरकाराची कितें जबाबदारी? मुख्यमंत्री म्हणटा आमी आमचें काम केलां. ऑलमोस्ट सगळी प्रिकॉशन्स आमी घेतल्या. तांकां आरोप करपाक खूब सोंपें आसता. जेन्ना डिजास्टर येता हो सांगून येना आनी तो डिजास्टर आमी हाडूंक ना म्हणटा तसो ताजी जी प्रिकॉशन्स घेतल्या थंयसर जी बूम बॅरिंग घालपाक जाय ताज्या भोवती ती बूम बॅरिंग घेतल्या. सकल पंप्स थंयसर दवरलेलो आसा. मायनर कितें जाल्यार ऑलमोस्ट आमचे सायडींतल्यान 100% प्रिकॉशन्स वी हॅव टेकन. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. दोनापावलाचे ते बोटींतल्यान नाफ्ताचो काय लोक फायदो घेवपाक सोदतात. तातूंत मुख्यमंत्र्याचोय हात आसा अशें म्हणत परवरेचो अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन मुख्यमंत्र्याचे वटेन बॉम्बगुळे शेवटुपाक सुरवात केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वास्को एमपीटीत वचून बसको घेतल्यो त्यो प्रस्न सोडोवपाक, कोणाक साल्वार करपाक काय कोणाक धापून दवरपाक अशेंय तो विचारता. नाफ्ता म्हटल्यार न्यूक्लियर बॉम्बच. नाफ्ताच्या रुपांतलो हो बॉम्ब फुटलो जाल्यार वास्को दोनापावलाच्या लोकांचीच न्हय, पुराय गोंयच्या पर्यावरणाची कितें गत जायत सांगूं नजो. परवरेचो अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन भंय उक्तायला. जे तरेन कळाव लायतात, जांकां कंत्राट दिलां तें सगळें पळयल्यार हो सगळो घुसपागोंदळच दिसता. पळयात तो कितें म्हणटा तो. नाफ्ता आय हॅव सेड इज अ सिटींग न्यूक्लियर बॉम्ब म्हणून. हो फुटलो जाल्यार वास्को एरिया, दोनापावल एरिया आनी त्या लोकांक कितें जातलें तें येवजूंकूच जायना. एक्सप्लोजन जालें नाफ्ताचें, इंजीन रुमान सगळें स्प्रेड जालें, वेसल इज ग्राउंडेड आनी इफ इट इज जाल्यार आय हॅव अंडरस्टूड दॅट अ सी इंग्रेस जावन उदक भितर येवंक लागलां म्हणून. इफ दीस हॅज हॅपन्ड जाल्यार इट इज अ मॅटर ऑफ टायम दॅट नाफ्ता वील स्टार्ट लिकींग. आनी एकदा प्रश्न पडटा, जी नुस्तीं मरता हे सणेन करंजल्यान तेवटेन व्हांवून येता ती नाफ्ता खातीर जाता काय म्हणून. मुख्यमंत्री वास्को गेलो, आज प्रश्न पडटा कितें लिपोवपाक गेल्लो काय म्हणून. 15 दीस जाले एक्शन जायना आनी आज खंय तरी स्टेटमेंट दिता की डीजी शिपिंग वील लूक आफ्टर इट. आज डीजी शिपिंग खंयच्यान आयलें? म्हणजे तुमच्यो मिटिंग्यो कसल्यो जाताल्यो? वॉट वर युअर मिटिंग्स अबाउट? वॉज इट टू टेक समबडीज सायड? वॉज इट टू हायड समथींग? वॉट वॉज इट अबाउट? सो SITचे पेक्षा CBIक दिल्ली बरी. CBIक दिया. Let government come out with a white paper on what had happened from the time it came to the port, the role of MPT, the role of DG Shipping, the role of government, the lapses, let it be identified. CM कडे कोण नाल्यार कोण फाटलो एडवायझर मेळा नाल्यार कोणूच ना who is misguiding him or not able to guide him to get the corrective measures done on a very dangerous aspect which can create environmental hazards to the state. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
दोतोर जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याचेर परतून एक फावट राजकारण सुरू जाला. मडगांव पालिकेच्या 25 नगरसेवकांमदले 14 जाण बसकेंतल्यान उठून गेले आनी तांणी मुख्याधिकाऱ्याचे कचेरे भायर धरणे धरले. कारण कितें तर पालिकेन कसलीच कायदेशीर प्रक्रिया करिनासतना पुतळो उबारपाचो निर्णय घेतला. मडगांव पालिका मंडळाच्या खाशेले बसकेत नगराध्यक्ष बबुता प्रभुदेसायन दोतोर जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारपाची घोशणा करतकच 12 जाण उठून भायर गेले. हो निशेध पुतळ्याक नाशिल्लो तर कसलीच कायदेशीर प्रक्रिया करिनासतना पुतळो उबारपाक ताचो विरोध आसा. पूण ह्या धरण्यात आनीक 2 जाण वांटेकार जाले तेन्ना तांणी नगराध्यक्षाच्या विरोधात अविश्वास थाराव हाडपा खातीर सय घेवपाक सुरवात केली. हो तांचो दुसरो यत्न. फुडें कितें जातलें कोणाक खबर ना. पळयात हें राजकीय नाट्य. Install a statue of Dr. Jack Sikher in a traffic island near Ravindra Bhavan. Okay. And get the same design from the Uday Consultation, who is our empaneled design consultant, before inviting expression of interest. Why did you go What they added in that? Hey, basically your thing is that let the council first complete the procedure? Then you you cannot do it. एक meeting है, एक minutes report केला But don't put before asking expression of interest to me. You go with the procedure. There is Supreme Court order. In that it clearly says you go have to take permission from the Chief Secretary. You take the permission. You are not opposing. Go to government. Take the permission and Naturally, I will be going for in-house our legal team. Okay, we have our the panel of learned MRs and legal luminaries also. So definitely we would seek and if we get a negative, we would stop the procedure then and there until the last. Until the part of it or even a part of the bill is not paid, we will ensure that. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मडगांवच्या सुक्या कोयराचो प्रश्न सोडयनात जाल्यार परवरी मडगांवचे रस्ते आडायतले. फातोर्डेचो आमदार आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सरकाराक सांगला. पालिका हे काम वेगान करिना जाल्यार पालिका अधिकाऱ्यांक घेरावाक तोंड दिवचे पडटले अशी शिटकावणी ताणें पालिकेक दिल्या. बिरेस्तारा विजयान मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दोतोर बबिता प्रभुदेसाय बरोबर हेर अधिकाऱ्यांची भेट घेवन मडगांव शारांतल्या सुक्या कोयराचे विलोवाचेर चर्चा केली. लोकांक त्रास जात आशिल्ल्यान ह्या विशयावेल्यान ताणें पालिका अधिकाऱ्यांचो फोग काडलो. सपोज गव्हर्नमेंट और एनी ऑफिशियल स्टार्ट्स प्लेइंग द फूल टाइम पास करून जर लागले जाल्यार आमी जे हांगा केल्लें परवरी ते आमी मडगांवाय करूंक शकता. अँड वील ब्रिंग एवरीवन वील हॅव टू बेर द ब्रंट. सरकार जर काम करना आनी वगीच गार्बेजीचे सदां अशेंच जर आयकूंक येता जाल्यार लोकूय ओगी रावचे ना. लोक भायर सरतले आनी लोकूय कितें तरी करतले. ते करचे पयलीं सरकारान आपल्यो टायमलायन्स आहा त्यो राखच्यो. आनी मंगळार ताका डेट दिल्ली आहा कित्याक ही टोल्ड मी फ्रायडे आपूण तांकां दिता तूं फ्रायडे वचून घे ते खंय आनी सोमारा मेरेन टेंडर कार्ड घेवन न्हिदूं नाकात ते. नाजाल्यार तुमकां मंगळारा तुमचें आसा बाबू आगोणकर घेराव करूंक शकना. आमी मातशे सुपेरियर करूंक शकता. बाय फ्रायडे विच इज टुमोरो दे वील सेंड द म्युनिसिपालिटी एंड म्युनिसिपालिटी हॅज टू गो एंड कलेक्ट इट फ्रॉम देम. ताका सांग हांवें धाडला काल PAC मिटिंगेक तो मेळ्ळो. सो ही विल गिव यू द स्पेसिफिकेशन वॉट दे वॉन्ट. टुमोरो यू कॅन कम विथ अ टेंडर ऑन मंडे. With all this, I still feel that New Year is the period by which you will install it. That tenderac period कितलो आसता 40 days मध्ये 28 days कितें आसता. पेपरार येतलो 28 days हे ते सगळें करून ते न्यू इयराक पडलें ते. तुमी आमचोय जीव खाव येता आमी बेकार आहा हे दिसा. जीव खालो म्हणून कांय जायना. कोतान आमी वी ऑल्सो वॉन्ट जस्टीस एंड वी डोंट लायक दॅट ब्लडी थिंग कमिंग इन द न्यूजपेपर एवरी नाव एंड देन की गार्बेज क्रायसिस हे क्रायसिस कितें धंदे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. तुमकां गोंयांत वेवसाय करपाचो आसा ताचें ऑफिस चलोवपा खातीर तुमकां तात्पुरती सुवात जाय जाल्यार आनीक सोदासोद करपाची गरज ना. वेवसायांतल्या स्टार्टअपा खातीर धेम्पो ग्रुप ऑफ कंपनीन पणजेच्या पाटो प्लाझान पुराय सुविधा दिल्यात. बिझनेसचे मजतीन काम सुरू करप्यां खातीर मीटिंग पॉयंट सुरू केला.
ताका मिवो अशें म्हणटले. धेंपो ट्रेड सेंटरांतली ही सुवात पळयात. तातूंतल्या मिवोत एकांत मेळोवन दिवपी कॅबिनां आसात. थंय ल्हान वा व्हड बसका घेवं येतात. जाय जाल्यार कॉन्फरन्स रूमय मेळटलो आनी खाजगी एअर कंडिशनिंगय. ते भायर मेळटल्यो समांतर सुविधा म्हटल्यार लायब्ररी, प्रिंटींग करपाची सोय, रिसिप्शनिस्ट, हाय स्पीड इंटरनेट, खंडीत न जावपी विजेची तरतूद, गेमिंग झोन आनी सान भुरग्यां खातीर एका दिसा खातीरचे केअर सेंटरय. मिवोचें उक्तावण बिरेस्तारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी जालें. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री जेनिफर मोन्सेरात, धेंपो ग्रुपाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो आनी बीज नेस्टचो फावंडर अब्रार शेखय ह्या वेळार हजर आशिल्लो. Even before we launched, we have actually got pre-booking of close to about 30%. So there are about 3 to 4 startups which have already started working. There is a very interesting startup which is basically from Netherlands. There's another startup from Mumbai which have actually, founded their founders from those locations, but they've set up their shop here and they've actually employed close to about 8-9 Goans in their startup in Goa. This is the first time that the Dempo Group is entering the IT sector and the startup sector. Most importantly, when I met Abrar, I was fortunate enough, the government of Goa involved me in the startup council, and I realized there is a great deficiency in sort of facilitating the startup culture in Goa, about getting not only Goan companies to set up shop here, but even outside companies who may have temporary projects. For example, a ABC company may come to Goa for 6 months, employ a few Goans, they may have temporary projects. I'm very happy to tell you that already we've signed up 2 startups. Out of that, 1 startup has already employed 8 Goans, and they're going to employ another 8 Goans in the next 1 month. At present, actually, with the small startup company with the investment of 25 lakhs rupees, we are giving the 10 lakhs rupees subsidies for them. But if some of the people are coming with the different ideas, then also we are ready to accommodate them in our startup policy. खबराकार समीप नार्वेकाराबरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया अनेक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बीफ खावप्यांनी सुण्याचे मांस खावचे ह्या पश्चिम बंगालच्या खासदारान केल्ल्या वक्तव्याचो महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुथिनोन निषेध केला. अशी बेजबाबदार वक्तव्यां करून हो मनीस समाजात फूट घालपाचो यत्न करता अशें तिचें म्हणणें. कितें खावप न्ही हो दर एका भारतीयाचो मुळावो अधिकार आशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. We महिला काँग्रेस condemn his statement and we demand apology. ताणे एक खंय तरी माफी मागची. माफी कोणाकडे मागची? सबंद देशाच्या लोकांकडे. We demand apology by the government BJP also on his behalf. कित्याक हांगा गोंयांतय आमचे मायनॉरिटीज आसा, गोवन्स आसा जे अपार्ट फ्रॉम इवन रिलीजन लायन्स हू ईट बीफ, कंज्यूम बीफ. हिंदूज आसा जे मासडी, तुजे चिकन, फिश, मटन, व्हेजिटेबल्स खातात. ते आपले दीस हे करतात जावं सोमार ब्रेस्तार सोडून. कॅथलिक्स दे आर फिश इटर्स, चिकन इटर्स, mutton eaters, beef eaters, pork eaters. There are Muslim brothers and sisters who enjoy eating their meal, that is beef, gosh, chicken. So different cultures asa ye India, and it's a fundamental right. Constitution says that we are into a democratic country, and a senseless person, I term him as senseless. आणि तो असले उलयता म्हणल्यार he is trying to attack a religion and create differences between Indians. This statement of Ghosh is creating communal disharmony. हे त्याने उलयला आणि गेलो तो. There are places where you have seen that people eat snakes, people eat rats. आमकां for us it must be a poison, but we don't have right. ते तांचो डायट. असले समज जाले जाल्यार it will not be far. टेररिस्ट अटॅक जावपाक शकता हांगा. तुमी असले स्टेटमेंट काडटा जाल्यार यू आर वेलकमिंग टेररिस्ट अटॅक. मागीर रडनाकात टेररिस्ट अटॅक जालो म्हणून. that you all are hurting the sentiments of the other religions and community. दालगात कोंकणी अकादमीचे साहित्य पुरस्कार जाहीर जाल्यात. रोमी कोंकणी भाषेतल्या साहित्य मळार बरो वावर केल्ल्या इजिदोर दांतासाक 2019चो दालगात साहित्य पुरस्कार फावो जाला. जाल्यार दालगात कोंकणी सेवा पुरस्कार
RBA कोमरपंत आणि दालगाद संस्कृतीक 2019 पुरस्कार केनेथ जुजारताक फावो जालो. दालगाद कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष तोमाजीन कार्दोजान पत्रकार परिशदेत पुरस्काराची घोषणा केली. जोएल डिसोजा दायज पुरस्कार रामानंद रायकाराक, फ्रेडी जिदो कॉस्ता पत्रकारिता पुरस्कार ऑरिलिओ विएगस, दालगाद तरनाटो पुरस्कार सुकुरो रिबेलोक, बर्था मिनेझीस पुरस्कार तेसी ब्राडा मिनेझीसाक फावो जाला. पुरस्कार भेटवण सुवाळो 10 नोव्हेंबराक मडगांवच्या रवींद्र भवनात जातलो. दालगादो साहित्यिक पुरस्कार हो पुरस्कार इजिदोर दांतस ह्या लेखकाक वेता. इजिदोर दांतस एक मालगडो बरयणार, एक रिसर्च वर्कर. दुसरो पुरस्कार आसा तो दालगादो कोंकणी सेवा पुरस्कार. दालगादो कोंकणी सेवा पुरस्कार असल्या मनशाक फावो जाता जाणें कोंकणीची सेवा केल्या. आनी ह्या वर्सा हो पुरस्कार RBS कोमरपंत ह्या मनशाक फावो जाता. तिसरो पुरस्कार आसा दालगादो संस्कृतीक पुरस्कार. हो पुरस्कार जे लोक आमच्या कल्चराचे आमची संस्कृती वाडोवच्या खातीर वावर कोत्ता, प्रमाणीकपणे वावर कोत्ता, तांकां हो पुरस्कार फावो जाता. हे फावटी हो पुरस्कार केनी जुजार्त हे 7य पुरस्कार येता त्या आयतारा दीस म्हळ्यार 10 नोव्हेंबर 2019 सकाळच्या 10:30 वरांचेर कॉन्फरन्स हॉल ऑफ रवींद्र भवन मारगांव हांगासर सादर करपाक येतले. श्री दिगंबर कामत आदलो मुखेलमंत्री आनी आतांचो विरोधी पक्षाचो फुडारी हो मुखेल सोयरो आसतलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता मारुया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज राऊंडअप. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा पर्वरी वचून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या बिल्डिंगेच्या बांदकामाची पळोवणी केली. मुख्य बिल्डिंगेचे 80% काम पुराय जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. ह्या वेळार प्रकल्प व्यवस्थापक जोशी आनी हेर अधिकारी हाजर आशिल्ले. नावेली चर्ची लागसारच्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाचे थळावो आमदार लुईझीन फालेराचे हस्तुकी उक्तावण जाले. 48 लाख रुपया खर्चून ह्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग जातले. ह्यान फुडें विक्रेत्यांक फुटपाथाचेर बसपाक मेळचे ना. फुटपाथीचेर बसप्यांचेर कारवाय जातली. फुटपाथीचेर बसपी विक्रेत्यांक कुडचडे काकोडा पालिकेन बाजारात बसपा खातीर जागे आखून दिल्यात. आदींच गोंयान म्हादयच्या उदका वयल्यान वाद चल्ला. गांवांची उदकाची तान भागोवपी तळयो जायते कडेन आसात. करमणेचे तळे तातूंतलेच एक. ते राखून दवरपा खातीर सरकारान मजत करची अशें आतांच्या तशेंच आदल्या सरपंचान मागला. गोंयच्या तरणाट्या कलाकारांक माची मेळची ह्या उद्देशान गायक एलन वाजान कोंकणी म्युझिक टॅलेंट ह्या नांवान सर्तीचें आयोजन केलां. 2020च्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत सर्तीची पयली फेरी जातली. गोंयच्या पर्यावरण चळवळींतलो म्हालगडो कार्यकर्तो फादर बिस्मार्काचे यादीन खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ताच्या सांगातान वावुरप्यांनी ही कार्यावळ घडोवन हाडली. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.